Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. म्हापशा सकाळी 11 सुमार हॉटमिक्स पॉट होल्साचे जे असले ते काम आज सुरू जाला. आम्ही आज पळयता आता 8 झालेले आसा. आम्ही खोल्ले शिमेर पावलेले आसा. तसेच ते आता DMC कडे वयतले. थंयसून देवन ते परत नाटेकर फार्मसी जी आसा आमच्या पोलीस स्टेशना कडेन आणि बाबाजी कडेन ते जितले पॉट होल्स आसा ते सगळे काडटले. तशेंच ते कुचेले वयतले आणि खंय खंय खड्डे आसा ते जितले आसा तितले ते सगळे आयज नाल्यार फाल्यां मेरेन ते काम सोंपयतले. त्याच्या नंतर हॉटमिक्स प्लांट जेन्ना हे आता सद्याक काडला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें आसा 1 तारखेचे पयलीं जितले मेजर पॉट होल्स आसा ते सगळे काडून घेतले. तशेंच आमचे 17 कोटीचे काम बोथ MMC आणि PWDचे 14.5 कोटीचे काम रस्त्याचे आसा आणि 2.5 कोटी म्युनिसिपालिटीचे आसा. टेंडर ऑलरेडी जालेले आसा. वर्क ऑर्डरूय दिलेले आसा. सो मॅक्सिमम कामां जी आसा हॉटमिक्साची इंटरनल रोड जावं नाल्यार मेजर रोड जावं ती सगळी आता एक ते 1.5 म्हयन्या भितर काम सोंपतलें. कोलमा रोड डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी जो मारगांव एरिया पडटा ह्या रोडार एक 200 mm सिमेंट पायपलायन आसा आणि ही सिमेंट पायपलायन 40 वर्सां पोन्नी 40 परस वयर म्हणल्यार जाता. आणि प्रत्येक म्हयन्याक केन्ना 15 दिसांपासून हांगा हे पायप फुटत आसता. आणि आम्ही आता इतलो लोक जो साफर जाता एवरी टाइम सांगतात की हाजेर कितें तरी एक परमनंट सोल्युशन काढा आणि वो रिप्लेस करा म्हणून. Water supply at my end also. So regarding this, the engineer from the PWD was supposed to be here looking at the job, supervising the job and giving them directions about what is to be done. Because the engineer has a plan and engineer is the person who has knowledge to repair or do this kind of work. And local Margaon MLA is only interested in Modi Rangot. He's elected for so many years. Margaon MLA has not bothered to check this 40-year-old pipeline. Of 40 years, I'm sure Digamar has completed at least 20 years as MLA. PWD is doing haphazard work all over God. Just because the Chief Minister Pramod Sawant and Sangla, by 1st November, all potholes should be filled. So that machine make up, touching.